मुरगांव पालिका मंडळ बाजार समितीन काल तात्पुरत्या MMC नुस्त्याच्या बाजाराची तपासणी करून विक्रेत्यांच्या वेगवेगळ्या कागाळींचो नियाळ घेतलो. पूण फळां विक्रेत्यांनी वेगवेगळ्या कारणांक लागून नुस्तें विकप्या आड शेडीत भितर वचपाची तयारी ना अशें मत उक्तायलें. पळयात, मुरगांव पालिकेच्या बाजार समितीन तात्पुरत्या नुस्त्या बाजारांतल्या शेडीक भेट दिली. समितीन बाजारांतल्या भागांक फावो ती शेड कव्हरेज आनी उदक भरप अशे जायत्या प्रश्नांची नोंद घेतली आनी परिस्थिती बेगोबेग सुदारतले अशें उतरय दिलें. आयकात. The market has been shifted over the last 15 years, so we just come to inspect बारीकशे प्रॉब्लेम्स आसता केन्ना केन्ना कोणाक शेड ना, कोणाक लायट ना, उदक लॉगींग जाता, वॉटर लॉगींग जाता, सो हे सगळे कितें इश्यूज आसा ताच्या खातीर एक ब्रांच इन्स्पेक्शन CP, CO, कॉन्ट्रॅक्टर आनी हांव एज अ कावन्सिलर आमी जस्ट इन्स्पेक्ट करपाक आयली. तातूंत थोडे डिमांड्स आशिल्ले फ्रूट वेंडर्सांचे की ते भायर बसूंक शकतात. हांगा खंय तरी ते ट्रायंग टू ईज पार्किंग कंजेशन हांगा जाता पळय रोडार, तो खंय तरी कंजेशन ईज करपाच्या दृश्टीन वी आर वर्किंग ऑन accommodating fruit vendors inside along with those. So खंय तरी that discussion is on. We have not yet come to a सामकें final here, but खंय तरी mutual decision जावन सगळ्यांक favorable अशें planning to take a decision. And what was the issues they had highlighted, fish vendor? So, like there's some slight water logging आसा, खंय तरी cleaning जाय, एक shade जाय थोड्यांक. You know, there is some of the shellfish people तांकां हें ना, तिसऱ्यो बी विकता तांकां शेड ना. सो सम ऑफ दोज इश्यूज आमकां एक शेड घालून घेवपाची, जावं ते मदीं ते लेवलिंग करून घेवपाचें, मड घाला ते सगळ्यो गोश्टी एड्रेस करपा खातीर स्मॉल इन्स्पेक्शन. पूण MMC मार्केट समितीन तात्पुरत्या नुस्त्याच्या बाजारपेठी भायर बसपी फळां विक्रेत्यांक आपले स्टॉल कंपाऊंड वण्टी भितर व्हरपाक सांगल्यात. फळां विक्रेते म्हणटात धार्मीक पुजा आनी हेर सांस्कृतीक कार्यावळी खातीर फळां घेवपाक जायतीं गिरायकां येतात. नुस्त्याच्या मार्केटाक लागून ते भितर येवचे नात अशें सांगून नुस्तेकारा बरोबर बसपाक तांणी न्हयकार दिला. मजगती गिरायक बाजारांत भितर येवपाक सोदिना, ताका लागून एक तर आमकां भायर बसोवचें नाजाल्यार सगळ्यांक भितर बसोवचें अशें नुस्तेकारांनी मागलां. आयकात. प्रॉब्लेम म्हणल्यार कितें खबर आहा, आतां आमी नुस्त्याक मार्केट बांदून दिता म्हणून त्या लोकांक हांगा शिफ्ट केला. सारकें आमकां कितें सांगूंक ना की तुमी 18 महिन्याच्या नंतर किंवा 2 वर्षाच्या नंतर तुमी त्याच मार्केटान बसतली आणि आता सध्या त्यांच्या बरोबर बसा अशें आमकां केन्ना सांगूंक वचना. पयली गोश्ट. दुसरी गोश्ट कित्याक नुस्त्याक आनी फ्रूट हे सेपरेट जाता. देवा धर्माक अशी नुस्त्याक व्हरना, फ्रूट व्हरता, 5 फळां म्हणून देवाक एक अर्पण करता. तेव्हा आता पयलीं आमकां कितें सांगलें तेंच्यांनी, तुमी भितर बसता जाल्यार तुमकां दुरीक काडून भितर बसयता म्हटलें. आमी तेकाय मांडलें कित्याक तुमची हे फूड हे खाली करता, आमी अशें आसा अशीच बसता पण रोडा कडेन तोंड करता अशें म्हटलें. जाल्यार तेन्ना ओके जाल्ली. परत तांकां कितें जालें, कोण जाणां मनान आतां कितें म्हणटा तेमी दुरीकाक आमी हात लावची ना, नुस्त्याकार आसा न्हू तेंच्या वाटेक तोंड करून बसा. तर आमकां कितें जातलें, ते वाटेनसून लोक येवन आमचो फ्रूट व्हरता म्हटल्यार लांबचे खबरी पयली गोश्ट. दुसरी गोश्ट कित्याक देवा धर्माक फ्रूट व्हरता आसतना मनीस मातशें सकयल वयर पळयतलो, बरोबर न्ही. तेन्ना आमी कितें म्हणटा, आमकां तुमी फाटल्यान बसयता जाल्यार बसया नाका म्हणना, पण आमकां दुरीक तरी काडून दिया. आमी मातसो आसा तसोच आमचो गाडो भितर घेता आनी आमी भायल्यान रावन गिरायक करता. पूण हें शक्य ना. फळां विक्रेत्यांक समजिकायेन बाजारांत भितर बसचें पडटलें अशें MMCच्या अध्यक्षान सांगलें. फळां विक्रेत्यांनी सांगिल्लीं कारणां ताका पटलीं नात. आयकात ताचें म्हणणें. फुटबॉला भायर तें ग्रिव्यन्स आसा कितें भितर गिरायक जावपाना, पूण भितर गेल्यार सगळे मागीर गिरायक जातलें कित्याक सगळे लोकांक पडटलें की ते फुटबॉल भितर आहाय म्हणून. तेंकाय गिरायक जातलें. ते म्हणटा की आमकां भायल्यान दवर, भायल्यान गिरायक जाता. तेंच जायना तें की सगळे एक बारा तेंकां भितरले फुटबॉल ते म्हणटा आमकां गिरायक जायना भितर, तेंकाय भितर घे म्हणटा भायलाय तेंकां आमी भितर घेतले, सगळे वेवस्थीत करतले. आम्ही एक फ्रूट वाले त्यांच्याकडे उलयताले, त्यांच्यानी सांगलें की जे खुबशे लोक पुजाक व्हरता तेन्ना ते हेजिटेट करता तेंचे माल घेवपाक, कित्याक नुस्तें लागीं आसता, नुस्त्याचें मार्केट लागीं आहा म्हणून. सो अशें कितें तेंच्यांनी तुमकां सांगलां? हां ते सांगताले, पूण ते भाशेन जायना न्ही. फूड नुस्तें सेपरेट आहा, नुस्तें पोतीन घेवन सेपरेट तो फूड तूं पोतीन घेवन सेपरेट दितलो न्ही, तशें कांय जायना. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले.